president of शिवोली भारतीय जनता पार्टी मंडल मोहित चोपडेकरान आमचे ने मंडल कमिटी अनाउन्स केली आहे आणि आमच्यामध्ये हा आमचा बाब मोहित चोपडेकर हा प्रेसिडेंट, आमचे प्रभारी बाब राजसिंग राणे, आमचे दोनों ZP by Sanisha and by Niharika. Niharika is also the vice chairman of ZP unit. आमच्यामध्ये हा आमचा बाब मनोज, ही जो ना मनोज कुरगांवकर, ही जो ना स्टेट आणि हो स्टेटार हा आमचो नारायण मांद्रेकर एट प्रेझेंट. आमच्यामध्ये हा आमचो प्रेसिडेंट बाब मोहन डावाळे. आमच्यामध्ये हा आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आणि सांगला त्या प्रमाणे पार्टी नाजाल्यार एक आमच्या MLA ची निवडणूक कशी जाता विथ द हेल्प ऑफ दॅट लास्ट पर्सन हू इज वर्किंग. अहेच आमच्या भारतीय जनता पार्टीन एक कॉन्स्टिट्युएन्सी नई मंडळां हाडलेली आणि बिसाइड्स दीस आम्ही खूप यूथ ब्लॉक आहात, यूथ मंडळ हा, महिला मंडळ हा, तितूनय आमचे खूप सगळी आहा तितली कार्यकर्ता आहा आमची. सो थोड्या दिसांनी आमचो प्रेसिडेंट दामू नायक नाल्यार CM येतलो आणि आम्ही व्हडली मिटींग घेतली विथ ईच अँड एवरी मेंबर ऑन द बूथ अध्यक्ष जाल्ले हा. इट वॉज अ व्हेरी मायन्यूट प्रोसेस. बूथ अध्यक्ष केल्ले हा जेणी 50 मेंबर्स मिनिमम आपल्याच्या अंडर केल्ले हा. दोज हू हॅड 50 मेंबर्स अंडर देम. सो आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या एवरी कार्यकर्त्याक थँक्यू म्हणटा आणि सगळे आमचे मेन मेंबर्स एक बुथाचेर वचून तेणी मिटींग लायल्यो, बूथ कमिटी काडल्यो. कितलेच जाण आमचे एवरी वन हेल्प टू डू दीस बूथ कमिटीज. थोड्याच दिसांनी आमचे व्हडली मिटींग जातली अलॉंग विथ आयदर CM ऑर प्रदेश अध्यक्ष विल कम. सो आय वन्स अगेन थँक यू ऑल. सगळी तुम्ही सांजचे टायम काढून येयले हांगा आणि ओहीच कार्य चालू दवरचें आणि मेन थिंग इज सर्वीस टू मॅनकायंड. सर्वीस टू आमी सगळे मोस्ट ऑफ अस आर इलेक्टेड मेंबर्स. इलेक्टेड मेंबर्स ना जाल्यार पासून सोसायटीन आमी कसले तरी पदार आहा आणि BJP पार्टी आमकां तेच सांगता पद घेतले म्हणून जायना. यू हॅव टू बी हंबल. इगो आमचो घरा आसूंक जाय आणि लोकांचे सेवेक आसूंक जाय. होईच लोकांची सेवा करता करता आमचे CM 6 years he has completed as the Chief Minister of Goa and longest serving Chief Minister in Bharatiya Janata Party at a stretch. So one after full stretch are 6 years. So on behalf of my full Shioli constituency, I once again congratulate him and wish him all the very best when he is taking this responsibility of taking our state forward. So तुमकांय प्रेस सगळी तुम्ही येयले टायम काढून येयल्या तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आणि हे मंडल कमिटीक घेवन आणि ते आमचे मेन काम आसतले ते निमणे मनशाक पासून पावपाक. He may not be the member of Bharatiya Janata Party or he may be the member. Our duty is to reach out to the last man who is in need of us. प्लस आमची ZP ची उत्तर गोंयची वायस प्रेसिडेंट निहारिका मांद्रेकर आसा, सनिशा तोरस्कर आसा आणि आमचो मनोज कोरगांवकर आसा. बाकीचे सगळे हांगासले जमलेले सगळे पंच वेगळ्या वेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आणि नवीन जे पदाधिकारी ज्या नवीन मंडळाचे आसात ते आसा. सगळ्यांचे स्वागत करता. सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या 4 कडसून ऑक्टोबरा कडसून जो भारतीय जनता पार्टीचो इलेक्शन प्रोसेस म्हणजे मेंबरशीप ड्रायव्हा पासून सुरवात जाल्ली. म्हणजे प्रायमरी मेंबरशीप करून फुडें मागीर ती एक्टीव मेंबरशीप करून मागीर बूथ समिती जाल्या उपरांत मंडळ समिती
हो जो आम्ही प्रोसेस जवळ फाटल्या ऑक्टोबरा पासून सुरवात केल्लो आणि मंडळ म्हणून जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना शेवटचो टप्पो म्हणजे मंडळाचें सक्सेसफुली जें आहा तें मंडळ नवीन मंडळ अनावन्स करप. कित्याक फाटले मंडळ जे आसले ते मोहन दाबाळे हांच्या अध्यक्षते खातीर आसले आनी वेरियस प्रोग्राम करीत बऱ्या पैकी काम केल्लें. आतां नवीन मंडळाचेर जबाबदारी येयल्ली आसा आनी नवीन मंडळ म्हणून आमचो नवीन जी क्रायटेरिया भारतीय जनता पार्टीन घातलेली की वयोगट जे आहा ते 35 ते 45 हाच्या भितर आसचे. म्हणजे सगळे कडेन एक संदेश दिवपाक की नवीन यंग जनरेटीक जे भुरगे आहात किंवा ज्यांच्या आदाराचेर मंडळाची जबाबदारी दिवप. ह्या पयलीं युवा मोर्चाची आसताली पूण आतां मंडळाची जबाबदारी दिल्लेली आहा, व्हडली जबाबदारी दिल्लेली आहा. म्हणून अशा ह्या नवीन नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून आमकां जो लाभलेलो आहा तो मोहित चोपडेकर. बरो पूर्वी पासून मॅडमी वांगडा बी ताणें वेवस्थीत काम केल्लेलें आहा. पक्षाची धोरणां खबर आसा आनी काम कार्य करीत करीत आयज तेचेर ही भारतीय जनता पार्टी शिवोलेचो मंडळ अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी येयलेली आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन तेचें अभिनंदन करता आनी पार्टीन तेचेर जो एक विश्वास दवरलेलो आहा, पार्टीन तेचेर जी जबाबदारी दिल्लेली आहा, पार्टीन तेचेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्लेली आहा ही तो बऱ्या रितीन फुडें व्हरोन. कित्याक हांवेंय पळयलेलें आहा फाटले कितकीशींच वर्सां हांव शिवोलेचो प्रभारी आहा. जेन्ना जेन्ना कितें प्रोग्राम करताले तेन्ना जेन्ना हे जे फाटले मंडळ आसलें ताच्या बरोबरूय मोहिताचोय तितकोच हातभार आसलो आनी जे कोण नवीन कोण येयल्लेले आहा ते सगळें काम करीत येयल्लेले आनी तांकां एक एक फुडें खंय तरी नवीन परत जबाबदारी दिल्लेली आसा. हांव सगळ्याच्या वतीन मागता की जी फुडली जी मंडळ समिती आहा ती अध्यक्ष म्हणून मोहित चोपडेकर हांणी आपली अनावन्स करची. पदाधिकारी आहा पळय ते डिक्लेअर करपाचे आमकां आयज आमचें कार्य आसा तेन्ना ह्या प्रोग्रामाक आयज आमचे कडेन प्रेस एका आमचो लागलेले आसा आमचे ऑनरेबल MLA वायस प्रेसिडेंट हेचे वायस चेअरमॅन हेची दिलालेलो भोव आमचो प्रभारी रासिक नाने सर, आमचे दोन्ही सेक्रेटरी तनिषा मॅडम, सरिषा मॅडम आणि निहारिका मॅम आणि आमचे पयलींचे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष मोहन दबाळे भाई, सुरेन भैया आसा, मनोज भैया आसा आनी तशेंच बाकीचे ऑफिस बेरर्स जे आमच्या वांगडा सगळे जाण आसा. ही कमिटी आयज जेन्ना म्हाका डिक्लेअर करपाचें आहा तेन्ना इतर सांगूंक सोदता की अध्यक्ष म्हणून तर हे आमचे जे सगळे ऑफिस बेरर्स आसा प्लस बाकी सगळे कार्यकर्ता हे सगळ्यांचोच एक रोल आसतलो ही पार्टी फाल्यां फुडें व्हरपाक. फक्त अध्यक्ष म्हणून जावं आमी ऑफिस बेरर्स म्हणून जावं बाकीचे आतां 44 आमचे बूथ आसा ते फक्त बूथ अध्यक्ष म्हणून काम फुडें व्हरचें ना, तर प्रत्येक कार्यकर्त्याक घेवन आमकां फुडें व्हरचें पडटलें. आमचें जें पार्टीचें विजन आसा तें फुडें व्हरतलें जाल्यार आमकां जें कार्य सोंपयतलें जाल्यार प्रत्येक बूथ अध्यक्षाचेर प्लस ही जी आमची सगळी कमिटी जी आसतली प्रत्येक कार्यकर्त्याक घेवन फुडें वचपाचें आनी जें पार्टीचें विजन आसतलें डेव्हलपमेंटाचें काम जें फुडें व्हरपाचें चालूच आसा तें आमकां फुडें व्हरपाक ह्या सगळ्या मेंबरांक आमकां मेळून सगळ्यांक काम करचें पडटलें. आनी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन भारतीय जनता पार्टीचो एक सारको एक बरें गट स्थान आमकां करपाक मेळटलें. तेन्ना ही कमिटी आतां अनावन्स करच्या पयलीं कमिशनाचें परमिशन घेवन अनावन्स करूंक सोदता. अध्यक्ष म्हणून मोहित चोपडेकर म्हणून पयलीं डिक्लेअर जाल्लो, जनरल सेक्रेटरी परेश पालेकर आनी 2 जनरल सेक्रेटरी हे केल्ले आसा. दुसरी आसा लता परब मॅम, वायस प्रेसिडेंट अमर शिरोडकर, वायस प्रेसिडेंट सुरेन गोवेकर, वायस प्रेसिडेंट शीतल दाबोलकर, सेक्रेटरी दिनेश पाटील, सेक्रेटरी दीपा पेडणेकर, सेक्रेटरी अनिल नामदेव हळणकर, ट्रेजरर विराज सोडणकर, मेंबर स्मिता खोजवेकर, मेंबर काजल बागकर, मेंबर वंदना नार्वेकर, मेंबर सिमरन नार्वेकर, मेंबर पल्लवी दाभोलकर, मेंबर एग्नेस कार्वालो, मेंबर निकॉल मार्कूस, मेंबर सागर नायक, मेंबर अभय शिरोडकर, मेंबर दिगंबर कलांगुटकर, मेंबर प्रवीण च्यारी, मेंबर सुभाष नायक, मेंबर हनुमंत गोवेकर, मेंबर संतोष हरमलकर, मेंबर अमित मोरजकर, मेंबर सचिन मांद्रेकर, मेंबर निशांत कलांगुटकर, मेंबर संतोष मोरजकर, मेंबर राजेश नायक, मेंबर श्रेयश रेडकर, मेंबर ईशान सुट्टेकर. सो ही टोटल आमी अध्यक्ष धरून 31 मेंबर्स जाल्ले आसा आनी हे मंडळ हे शिवोले मंडळ रिप्रेझेंट करतले. तेन्ना ह्या प्रत्येक मेंबरां कडेन मनांतल्यान इतलेंच मागूंक सोदता की काम करतले शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार सगळ्यांनी मेळून एक बऱ्या भाशेन काम करचें पडटलें. कित्याक मोहन दबाळे भाईन सुद्दां आतां हेजे पयलीं जेन्ना तेंचो टेन्युअर आसलो तेणी बऱ्या भाशेन सगळ्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन ते फुडें सरलेले. सो अशें मागता ही नवे कमिटीक सगळ्यांक मागता वांगडा मेळून हें काम करया आनी शिवोले मंडळा तर्फे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक विश करूंक सोदता. तेजी काल 6 वर्सां तेजी टर्म कंप्लीट जाल्लो, डेव्हलपमेंटाचो टर्म तेणी फुडें व्हेल्लो. तसोच शिवोलेन आमच्या आमदाराच्या थ्रू आनी BJP गव्हर्मेंटाच्या थ्रू हे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी फुडें बरें काम करतले अशें.